आनी आतां पुराय खबरो. म्हादय प्रश्नावयल्यान काँग्रेसीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक धारेर धरलो. मुखेलमंत्री सावंत आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक कर्नाटकांतले मंत्री कशे वावुरतात. दोगांयनी राजीनामो दिवचो. आमी म्हादय संदर्भातले जागृताय आंदोलन आनीकय खर करतले म्हूण काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी सांगला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. म्हादय आमी मांडवी म्हणटात. सगळे जाण तिका आवयचो दर्जो दिल्लो आसा आनीक ती खऱ्यांनीच आवय हे आमकां गोंयांत तरी पळोवपाक दिसना. आनी बीजेपीन जी मायनिंगाच्या हितून गोंयकारांची फकाणां केल्या आनीक गोंयकारांची फटींगपणां केल्या तीच गोष्ट आयज म्हादयेचेर जाल्या. म्हादयेचेर गोवा सरकार हो कर्नाटकाचो सरकाराचो एक भाग असो वागला. म्हणजे गोंयचो मुख्यमंत्री हेणे गोंयच्या आवयचेर अन्याय केल्लो आसा. मुख्यमंत्री आनी मुख्यमंत्र्या बरोबरच आमचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, they have become part and parcel of Karnataka. They have no right to continue as the representative of Goa. They have lost it. They cannot continue as the representative of Goa. They better take a formal oath of office in Karnataka government. And Sripad Naik should resign as a North Goa MP and he should be re-inducted as a minister from Karnataka. The behavior of our two top leaders, especially the Chief Minister and Sripad Naik, looks like they are representing Karnataka and not Goa because they have not defended our case in the court. So our protest and agitation, which was halted thereafter, called Madai Jagur, we will continue with that with more aggression now.